नमस्कार. गोंय विद्यापीठ एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मार्फत एक इन्क्वायरी कमिटी नेमिल्ली. तो रिपोर्ट आयलो. तोय रिपोर्ट गोमंतकान पब्लीश करता. हेतू पब्लीश करपाचो इतलोच आशिल्लो, सरकारान बेगीन जागे जावचे, विद्यापीठान जागे जावचे. ह्या विद्यापीठाचो जो पळय चान्सलर आसा ताणें बडी मारची ह्या विद्यापीठाचेर. अजुनूय त्या संदर्भात कांय जाल्लें आमकां दिसना. आनी ह्या हाय लेवल इन्क्वायरी कमिटीचे जे चेअरमॅन आशिल्ले निवृत्त न्यायमूर्ती RMS खांडेपारकर जे आतां आमचे बरोबर आसात. खांडेपारकर बाब, तुमकां आमचे कार्यावळीक हांव येवकार दिता. तुमी तुमचो अहवाल दिवनूय आतां 3 म्हयने जावन गेल्यात. आमकां अपेक्षा आशिल्ली गोमंतकान जेन्ना ह्या प्रकरणाचेर उजवाड घालो तेन्ना सरकार जागे जातलें, विद्यापीठ जागे जातलें आनी ह्या विद्यापीठाचे जे पळय कुलगुरू आसात तेय बी कितें तरी एक्शन घेतलें. पूण कांयच जायना जालें. पूण एकूच बरी गजाल तातूंतल्यान आमकां दिसली ती अशी की सरकारान तुमकां अपॉयंट केलें, एक अपरायट ऑफिसर न्यायमूर्ती, आनी तुमच्या अंडर एक 3 प्राध्यापकय आशिल्ले, एक पोलीस अधिकारी आशिल्लो. तो रिपोर्ट दिवन 3 म्हयने जाल्यात. तुमच्या मनान कितें तरंग आयल्यात? नाही, म्हज्या मनान कितें तरंग आयल्या हाका म्हत्व ना. हय, आमी आमचें काम आमकां जें दिल्लें हय, तें आमी केलें. ताजें फुडलें काम हें जाका आमी रिपोर्ट सबमीट केला हय. तांणी करपाचें. बरोबर. आनीक म्हज्या म्हायती प्रमाणें म्हाका याद जाता सरकारान एक एसेंब्लीन स्टेटमेंट केल्लो की रिपोर्ट आमकां मेळ्ळा, आमी तो रिपोर्ट राज्यपालाक दितले फुडल्या एक्शना खातीर. असो कितें एक स्टेटमेंट केल्लो एसेंब्लीन अशें म्हाका याद जाता. बरोबर आसा काय तुमकां खबर? बरोबर, खरी खबर. म्हज्या म्हायती प्रमाण अजून तो राज्यपाला कडेन पावूना. आतां कशें आसा, 2-3 लेवल आसात. हो रिपोर्ट आयलो, ताजेर एक्शन घेवपाक जाय. एक्शन 2-3 तरेन तुमी सजेस्ट केल्या. एक पयली एक्शन तुमी सजेस्ट केला, हो जो प्रणव नायक म्हणून जो प्रोफेसर आसा, जाणें ताजेर आरोप आसा क्वेश्चन पेपर लीक केले. आपले एका जे कोण एक स्टुडंट आहा ताजे मेहरबानी आशिल्ले ताजे खातीर ताजेर एक्शन जावपाक जाय. चलयेचेर एक्शन जावपाची सुचना तुमी केल्यात. युनिवर्सिटीची प्रोसिजर्स पळयात, एकाडेमीक एज वेल एज एग्जामिनेशन घेवपाची, तातूंत त्यो स्ट्रीमलायन जावच्यो, तातूंत भितर इल्ले बरी वेवस्था तयार जावची अशें तुमी म्हणलां. युनिवर्सिटीन भितर वेगवेगळे कमिटीचेर जे पळय लोक आसात तांचे बद्दल प्रश्न उपस्थित केल्यात. तुमी स्ट्रिक्चर्स पास केल्यात. म्हज्या म्हायती प्रमाण कुलगुरू, आमचे वायस चान्सलर आनी रजिस्ट्राराचेर ह्या सगळ्या संदर्भान इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली, कारण युनिवर्सिटीची क्रेडिबिलिटी एट स्टेक. तुमचें बरोबर आसा. हय, जेन्ना युनिवर्सिटीचेर अशे तरेचे सिरियस आरोप जातात बरोबर, आनी ताजो इन्क्वायरी करून तेन्ना रिपोर्ट गव्हर्मेंटा कडेन वता, हय, तेन्ना असले गजाली सिरियसली जावंकूच जाय, घेवंकूच जाय. पूण त्याच बरोबर ताजेर निर्णय कितें घेता तो बेगोबेग घेवंक जाय. सामकें बरोबर. हें बरोबर तुमचें. बरोबर. पुणून ती निर्णय घेवपाची पळय प्रक्रिया आहा ती आमचे कडेन आसता. जी कमिटी बरोबर, तें काम सरकारा कडेन, सरकार आनी युनिवर्सिटीन दोगांनी करपाचें आसता. सामकें. तें तांणी अजून पर्यंत कित्याक करूना हें हांव सांगूंक शकना. बरोबर. पूण तुमचें म्हणणें ह्या दृश्टीन म्हाका बरोबर दिसता की तें आज पर्यंत जावंक जाय आशिल्लें. न्ही, सरकारान करपाक जाय तें कितें. हो रिपोर्ट आयले त्या बरोबर पयली गजाल, सरकाराचें पळय जें हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसा जें युनिवर्सिटी पळयता, त्या हायर एज्युकेशन ताजेर फास्ट अभ्यास करून कांय जाल्यार तज्ञांच्या मतां घेवन तो इमिजिएटली राज्यपाला कडेन दिवपाक जाय आशिल्लो, कारण राज्य सरकाराक कसलोच हस्तक्षेप करपाचो विद्यापीठान अधिकार ना. नाही, पूण त्या खातीरूच म्हाका आनी एक गोश्ट याद जाता. रिपोर्ट दिल्या उपरांत दुसरे काय तिसरे दिसा CMन एक प्रेसाक स्टेटमेंट दिल्लो की आमी ते एज्युकेशन सेक्रेटरी कडेन सोंपयलां, ताजेर स्टडी करून त्या संबंदी फुडें एक्शन घेवपा खातीर म्हणून. बरोबर, बरोबर. तें फुडें कितें जालें तें हांव नकळो. बरोबर. म्हणजे सरकारान पारदर्शक रावपाची गरज आसा, कारण कशें आसा, विद्यापीठाची क्रेडिबिलिटी आनी सबंद परीक्षा वेवस्था धोक्यान आयल्या. नाही, पूण तुमी म्हणटा तें म्हाका पडटा की सरकारान पारदर्शक आसूं जाय. पूण ही गोश्ट अशी आसा की हांगा फक्त सरकारान करूंक जाय म्हणटा तें म्हाका पटना. हांगासर बाकी सगळ्या लोकांचीय जबाबदारी आसता. अश्यो घटना जेन्ना घडटा तेन्ना जे शिक्षण तज्ञ आसा किंवा शिक्षणान वावुरणारे लोक आहा
तांणी ओग्गी बसप आनी ते मूक हातून ते कितें चल्लां तें पळोवप हें कितपत योग्य म्हाका पटना. सामकें तुमी म्हणटा जेन्ना तें सामकें जेन्ना खरें. हय. इतली ही हाय लेवल इन्क्वायरी जाली आनी तुमकां सांगता म्हजे बरोबर 2 प्रोफेसर आशिल्ले आनी तांणी हातून खूब काम केलां ह्या इन्क्वायरीच्या हातून डॉक्टर बुडकुले आनी डॉक्टर प्रसाद आनी ते शिक्षणाच्या बाबतींत कशें ते एग्जामिनेशन जावंक जाय, कशें खंय चुकता, कितें चुकता, कशें सुदारूंक जाय हाजे संबंद ताणें भरपूर स्टडी करून म्हाका आमी तरी माने रिपोर्ट केला. म्हणटकूच तो त्या संबंदी जेन्ना तुमी तो रिपोर्ट हाजे प्रसिद्ध केलो बरोबर आनीक तुमी जें प्रसिद्ध केलां ताजेर गव्हर्मेंटान काय ते नाकारूं ना की तुमी केलां तें बरोबर न्हय अशें काय नाकारपाचो प्रश्न जायना. म्हजे कडेन रिपोर्ट आशिल्लो. नाही हांव कित्याक म्हणटा नाकारूं ना म्हणून जेन्ना ते नाकारूं ना तेन्ना शिक्षणा विशयी आवड आशिल्ले, इंट्रस्ट आशिल्ले आनी जबाबदारी आशिल्ले ह्या लोकांनी ह्या विशयाचेर आपली मतां मांडपाची गरज आशिल्ली. खांडेपारकर बाब तुमकां हांव सरळ सांगता की हांवें जेन्ना हो रिपोर्ट पब्लीश केलो आमी त्या संदर्भात भाश्य करपाची विनंती गोंयांतले जे काही म्हत्वाची कॉलेजी आहा तांकां प्रिंसिपलाक सांगलें, तज्ञ तांकां सांगलें. प्रिंसिपलान सामकें हात वयर केले. ते म्हणपाक ना रे आमचे कॉलेजीचे म्हणपाक युनिवर्सिटी कडेन दिसपट्ट वेव्हार आसता, फाल्यां आमकां त्रास दितले. अशे तरेचे त्रास दितले म्हणून तातूंत भाश्य करप ना. दीस इज समथींग व्हेरी अनयुज्युअल आनीक अनकॉल्ड फॉर. आतां हे हातूंत म्हाका लॉजीक दिसना. हय त्रास जातले म्हणून ज्यो वायट घटना आहा ज्यो शिक्षणाच्या दृश्टी मळार हानिकारक आसा सामक्यो कश्यो जर घटना घडटा त्या विशयी तुमी मूग घेवन ओगी बसतात जाल्यार हें सामकें बरोबर. खांडेपारकर हांवें काय अशे मुद्दे काडले तुमच्याच अहवालांतले. म्हाका तुमची ताजेर मत जाय आशिल्ली की प्रणव नायक हो जो प्रोफेसर तातूंत गिल्टी सांपडला कारण तुमी तातूंत जें वेगवेगळें इन्वेस्टिगेशन केलां कारण तुमचे समितीचेर एक पोलीस अधिकारी आशिल्लो. सो तुमकां 2 एंगलान तुमी तातूंत भितर तात्वीक पळयलांच पूण तुमी खोलान वचून विद्यार्थ्यांक मेळ्ळे, शिक्षकांक मेळ्ळे, एग्जामिनेशन घडोवपीक मेळ्ळे, रजिस्ट्राराक इन्क्लुडींग तुमी वायस चान्सलराक तुमच्या मुखार हाडलो. सो तुमचो हो अहवाल सामको बारीकसाणेन मुंगरून भितर वचून तुमी सोदून काडिल्ले हातून. सो प्रणव नायकाक गिल्टी तातूंत भितर तुमी धरला हें खरें न्ही? आतां कितें हांवें तें कन्फर्म करपाची कांय गरजूच ना कारण हांवें उदरूच सांगलें तशें तुमी तो रिपोर्ट सगळो छापला आनी गव्हर्मेंटान काय तें डिनाय करूं ना सारकें. म्हणटकीर आनी हांवें परतें बिलकूल. सो म्हाका तुमचे कडल्यान जाय तशें जेन्ना एक प्रोफेसर जो एक दुसऱ्या कॅबिनान वता दुसऱ्या प्रोफेसराच्या सपोज टू बी ताचे क्वेश्चन पेपर चोरता, कंप्युटर उगडटा, तांचे थंय उक्ताडार ते सगळे पेपर दवरिल्ले असतात आनी तो वायस चान्सलर सांगता ही आमची वेवस्था तशी म्हणून. सो अशे वेळार ह्या अशे तरेचे इनवॉल्ड आशिल्ले प्रोफेसराक शिक्षण क्षेत्रांतल्यान ताका काडपा जाय, ताजेर एक्शन घेवपा जाय, खर एक्शन. आनी सरकार अजुनूय 3-4 म्हयने जाले ताजेर ओग्गी पळयता. ताज्या 6 म्हयने पयलीं युनिवर्सिटीक खबर आशिल्लें अशे तरेन जालें ना. सो हें अशे तरेचे प्रोफेसर शिक्षण क्षेत्रांत आसप हें सामकें एक व्हडली चूक न्ही. हें कित्याक जाता जेन्ना एका इन्स्टिट्युशनान शिस्त म्हणटा ताका इल्ली किंमत उरना सामकें आनी ताची ती पाळली वचना तुमी ताजे तिस्त्यो वादऱ्यो केल्यात सामक्यो तेन्ना ही परिस्थिती बिगडटा. बरोबर. प्रत्येक इन्स्टिट्युशन खास करून शिक्षणा विशयी 2 गोश्टी सांबाळूंक जाय. एक म्हणजे बरें शिक्षण दिवप आनी दुसरी शिस्त लावप. सामकें शिस्त लावपाक पयलीं शिक्षकांक शिस्त आसची पडटा. बरोबर. जर शिक्षकांनीच जर शिस्त पाळिना जाल्यार भुरग्यांक कशी शिस्त लागतली. सामकें तुमी तातूंत कांय हें पास केल्यात. विशेषतः तुमी ते पळय चली गर्ल स्टुडंट जे बेनिफिशरी जाल्ले ताजे बद्दलूय म्हणलां की बेफिकिरी तुमकां दिसली आनी शी वॉज बेनिफिशरी ऑफ द सिस्टम. आनीक फेवरेटिजम अनएथिकल फेवरेटिजम असो शब्द तुमी वापरता तातूंत. सो त्या चलयेचेर एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली ती कितें जालें म्हणून कोणाक कळना. जेन्ना हय एखाद्या इन्स्टिट्युशनान बरोबर फेवरेटिजम जाता ताजो कोणाकूय तरी फायदो जातात. बरोबर. पूण असो फायदो जावप हें बाकीच्या भुरग्यांच्या दृश्टीन हिताच्या दृश्टीन घातक आसता. सामकें कारण तांचेर अन्याय जाता तातूंत. सामकें. आनी दुसऱ्या राज्यांनी गोंयचे जी पळय कितें युनिवर्सिटीची अप्रतिश्ठा ती पावतली. ह्या विद्यार्थ्यांक अशे तरेन पास केल्यात, अशे तरेन तांकां गुण मेळटात, हांकां कित्याक खंय नोकरेक घेवचे, हांकां कित्याक उच्च शिक्षणांत भितर घेवचे, अशे तरेची एक प्रतिमा निर्माण जावंक हें भायरूच न्हय इवन गोंयांत बसून इन्स्टिट्युशनाक घेता आसतना मागीर तो विचार करतले हो कागले डिग्री खरोखरच सामकें. तुमी तर सरळ म्हणलां एकाडेमीक एंड एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिप्लीन
सामकी घाळ जाल्या. जाय. दुसरें एक प्रोफेसर दुसऱ्या फॅकल्टी मेंबराच्या कॅबिनान सहज वता आनी वायस चान्सलर सांगता ना ही पद्दतच आहा म्हणून हातून भितर. म्हणजे हातून भितर कशे तरेन युनिवर्सिटी फंक्शन करता आनी तुमी तातूंत म्हणलां एग्जामिनेशन प्रोसिजर शूड बी स्ट्रीमलायन्ड अँड कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स शूड बी कन्सल्टेड ऑन दीस. ते एक्चुली हय तांच्या हातून ऑर्डिनन्सांनीच आहात आनी स्टॅच्युटानूय आहा ज्या पद्दतीन शिक्षण एग्जामिनेशन कशें करचें. हय पूण तें जर मानलें ना बरोबर. स्ट्रिक्टली जर ऑब्जर्व केलें ना जाल्यार कशें जातलें. Exactly. आतां सादी गजाल हय पेपर जेन्ना पयलीं पासून आमच्या वेळा पासून हय पेपर जे आसताले ते सिल्ड कवरान आसताले आनी एग्जामिनेशन हॉलान येवन तो पेपर उगडटालो. सामकें खरें. तो पर्यंत ते सील उगडनाशिल्ले. सामकें खरें. हें जर पाळ्ळें ना जाल्यार कशें जावचें. बरोबर. कोणीय खंय आनीक भुरगो येता खंयच्याय बाकार बसता तुमी तें तुमच्या अहवालान म्हणलां तो खंयी वचून बसता थंय रोल नंबर बरयल्ले नासतात तो काडून प्रोफेसर दुसरे प्रोफेसर ताचो संबंद ना तो हो प्रणव नायक तो येवन जाय त्या भुरग्यां कडेन येवन उलयता खबरी करता भितर येवन. म्हणजे हें सगळें इनफॉर्मल. तातूंत तुमी तर म्हणलां न्ही नो प्रॉपर ऑडिट सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेटीव अँड एकाडेमीक वर्क. दुसरें तुमी म्हणलां लेथार्जी अँड इनडिफरंट एटिट्यूड ऑन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज रिगार्ड टू द डिसिप्लिनरी मॅटर अनएक्सेप्टेबल. अनएक्सेप्टेबल अँड अनएक्सपेक्टेड हे दोन्ही शब्द तुम्ही वापरल्यात फॉर ए एपेक्स इन्स्टिट्यूशन इन एज्युकेशन. म्हणजे अक्षरशः विद्यापीठाच्यो तिस्त्यो वादरो तुमी केल्यात. एक प्रकरण घडटा ते इन्व्हेस्टिगेट करता तुमी इतले खोलान गेले की तुमकां थंयची सगळी वेवस्थाच कुशिल्ले आहा हें दिश्टी पडलें. न्हय कितें आसा हय तुमी आतां तुमचोच पेपर गोमंतक घ्या. हय म्हाका दिसता तुमी दर 6 म्हयन्यान तरी एकदां तरी ताजो फाटलो कशें केलां कितें सुदारणा केल्या फुडें कितें करूं जाय हाजो विचार करतात. सामकें. हें सादें इन्स्टिट्युशनांत पासून चलता कंपन्यांनी. बरोबर. युनिवर्सिटी म्हणजे एपेक्स बॉडी ऑफ एज्युकेशन इन गोवा. सामकें. तांणी हें करूंकूच जाय. बरोबर. आनी त्या खातीर गव्हर्मेंटाचो ताजेर थोडोसो जरी ती ऑटोनॉमस बॉडी आसली तरी ताजेर लक्ष आसूंक जाय. जेन्ना हांव गव्हर्मेंट म्हणटा तेन्ना फक्त रुलींग पार्टी न्ही इन्क्लुडींग ऑपोजिशन पार्टी द असेंब्ली आनी त्या खातीरूच तो रिपोर्ट पळय एन्युअल रिपोर्ट आसता युनिवर्सिटीचो तो असेंब्लीन मांडचो कित्या खातीर आसा तर ते सगळे मेंबर MLAंनी ताजेर आपविचार करचो आनी ताजेर त्या संबंदी कितें तरी निर्णय घेवचे म्हणून. आतां जो युनिवर्सिटी एक्ट आहा तातूंत सेक्शन 25A घाल्लें आहा ताका थोडेशें एमेंडमेंटची गरज आसा. ओके. म्हाज्या दिसता आनी ती तांणी करची अशें म्हाका दिसता करूंक जाय अशें. ओके. कितें एमेंडमेंट जावपाक जाय. म्हणजे कितें आहा फक्त रिपोर्ट दिलो इतलें जायना. हय ते रिपोर्टाचो ताजो गव्हर्मेंटान रिव्यू करूंक जाय ताजे संबंदी ते चर्चा जावंक जाय. बरोबर. आनी ताजेर जे हांचे MLAचे तांचे पळय कितें म्हणणें आहा तें परतें हाका पावूंक जाय. युनिवर्सिटी एक्शन टेकन रिपोर्ट सुद्दां युनिवर्सिटी जावंक जाय आनी ताजेर मागीर एक्शन कितें घेतलें हाजो परतो ताका गव्हर्मेंटा रिपोर्ट येवंक जाय. सामकें खरें. कारण गव्हर्मेंट फायनान्स करता. एक्झॅक्टली. जरी गव्हर्मेंट ती ऑटोनॉमस बॉडी आसली तरी फायनान्स गव्हर्मेंट दिता. दुसरी गजाल आनी एक म्हत्वाची गजाल हांवें लक्षांत घेतली अशी की युनिवर्सिटीचे कांय जे पळय एकाडेमीक कावन्सील आसा एक्झिक्युटीव कावन्सील हाजेर एक्सपर्ट धाडिल्ले आसतात आनी चडशे एक्सपर्ट्स वायस चान्सलर किंवा चान्सलर जो गव्हर्नर आहा तो धाडटा आनी गोवा गव्हर्मेंटूय धाडटा. गोवा गव्हर्मेंटा कडेन हायर एज्युकेशन डिपार्टमेंट आहा जातूंत भितर 1-2 प्रोफेसर अशे आसतात जाणी बारीक नियाळ करतो विद्यापीठाचो हें सगळं. पूण जालां कितें की फाटल्या कांय वर्सांनी विद्यापीठ म्हणटा तें आपल्याक जाय तें करीत आयलां. कारण तें गव्हर्मेंट म्हणटा तें डायरेक्ट चान्सलर म्हणजे राज्यपालाच्या हाता सकयल आहा सो तो नाराज जातलो आमी इंटरफेर केलें जाल्यार. आनीक विद्यापीठाचें पळय कितें एक स्वातंत्र्य आसा तेंय धोक्यान येतलें अशें सरकाराक भंय दिसता. कितें आहा हें इन्स्टिट्युशन हय इन्स्टिट्युशन जेन्ना चलता तेन्ना हो नाराज जातलो ताका वायट दिसतलें हाका राग येतलो ह्यो गोश्टी कांयच म्हत्व नासता. सामक्यो. जांचेर जी जबाबदारी घाल्या तांणी ती जबाबदारी वेवस्थीतपणे पार पडपाची आसता. बरोबर. आनी ती वेवस्थीत पार पडटा काय ना हें पळोवपाचें तांचें हायर ऑथॉरिटी ताजें काम आसता. सामकें
म्हणटकच युनिवर्सिटीन वायस चान्सलर बरोबर काम करता काय ना हें गव्हर्नरान पळोवपाचें एज ए चान्सलर दुबाव ना. सारकें. पूण ताजेच बरोबर जेन्ना रिपोर्ट असेंब्ली कडेन वता तेन्ना असेंब्लीन हाजेर चर्चा जावंक जाय. सामकें खरें. एक म्हत्वाची गजाल, तुमी स्वता तुमचो जर अहवाल वाचत तुमी कांय प्रमाणात वायस चान्सलराचेर कुलगुरूचेर ताशेरे मारल्यात आनी तुमी सरळ म्हणलां की ज्या पद्दतीन वायस चान्सलरान क्लीन चीट प्रणव नायक हो जो पळय वादान जो पळय प्राध्यापक आहा ताजे कडेन दिल्ली आनीक अशें जेन्ना ताका लोकांनी विचारलें ना ताजे विरुद्ध पर्सनल वेंजन्स आहा म्हूण लोक टिका करतात, लोक आरोप करतात. सो ज्या पद्दतीन वायस चान्सलरान किंवा रजिस्ट्रारान ह्या सगळ्या इश्यू कडेन पळोवपाक आशिल्लें ताणें कॅज्युअल म्हणून पळयलें. वर्तमानपत्रान आरोप जाले, ताजे पयलीं विद्यापिठान मोठी चर्चा चालू आशिल्ली की हो जो पळय प्राध्यापक आहा तो ते गर्ल स्टुडंटाक मदत करता, ताका घेवन कॅबिनान बसता, ताका क्वेश्चन पेपर दिता, तें क्वेश्चन पेपर बरयता आसतना ताजे म्हऱ्यान येवन बसता. जेन्ना ताका ते क्वेश्चन जे पळय ते जंय प्रश्नपत्रिका बरयतात थंय येवपाचो ताका कारणच ना, थंय येवन तो भितर बसता. येदी व्हडली चर्चा जावनय वायस चान्सलराक एक तर खबर नासप किंवा खबर आसुनूय ताणें सामकें आडनदर करप, हें जें पळय कितें आसा ताजेर तुमी बोट दवरिल्लें आसा. सो एक कांय प्रमाणाचेर वायस चान्सलराचें पळय कदेल आसा किंवा जो पळय तें पद आहा ताजेर हें लांछन न्ही. एखाद्या इन्स्टिट्युशनाचो जो हेड आसा हय, ताजी जी जबाबदारी आहा ती जर तो पाळिना बरोबर. जाल्यार त्या इन्स्टिट्युशनाची सगळे वादळी जातल्यो आनी ताका बरोबर. तोच जबाबदार आसतलो. सामकें सामकें. सो अशे वेळार वायस चान्सलराचे जेन्ना येदे व्हडले स्ट्रिक्चर्स पास करतात, वायस चान्सलराक गव्हर्मेंटान थंय दवरप समज दिसता तुमकां? हें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन. ताजेर हांवें तुमकां मातसो हो प्रश्न विचारून हय हांव कितें सादलो ताजेर, कारण बरोबर. अल्टिमेटली आमी रिपोर्ट दिला ताजेर निर्णय कितें घेवपाचो तो गव्हर्मेंट, कारण तो मानून घेवपाचो काय मानून घेवपाचो ना. बरोबर. पूण हांगा म्हाका गव्हर्मेंटान तो मानून घेतिल्ल्या भशेन दिसता, कित्याक ज्या अर्थान सीएमान सांगलें असेंब्लीन कित्याक आमी तो गव्हर्नराक फॉरवर्ड करतले म्हणून, सारकें, त्या अर्थान तो मानून घेतला. आनी दुसरें म्हणजे तुमी जें कितें पेपरान घालें तें गव्हर्मेंटान डिनाय करूं करूं ना. ना. सामकें. आनी तुमी जर तातूंत सरळ म्हणलां की इतलो सगळो चलतालो, मिडियान रिपोर्ट येतालो आनीक युनिवर्सिटीन जें कितें एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली फास्ट एक्शन, तुवें म्हणलां की सामकी काकुटेची परिस्थिती किंवा दुर्दैवी परिस्थिती एका गोंयच्या एका म्हत्वाच्या शैक्षणीक संस्थेन घडटा. पूण ताजे संदर्भान बेफिकिरी युनिवर्सिटीच्या हायर एज्युकेशनान दिसता. अधिकारी जे पळय तांणी काम करपाक ते मेंटेनन्स आनी डिसिप्लिनरी ताजे बद्दल कांयच एक्शन घेना. ताजो फटको विद्यार्थ्यांक बसूं येता अशे तरेची तुमी नोंद केला. म्हाका हाजे फुडलें अजाप दिसता हय की जेन्ना तुमी हें सगळें पेपरार घालें, हय आतां तें खरोखरच तसो रिपोर्ट आमचो आशिल्लो काय ना ही गोश्ट कुशीक दवरया. पूण तो जेन्ना गव्हर्मेंटान डिनाय करूना बरोबर. तेन्ना म्हाका दिसता बाकीच्या न्यूज पेपरांनी विचारवंतांनी हाजेर मातसो विचार करपाचो आनी तो विचार उक्तावपाचो गरज आशिल्ली. सामकें खरें. बरोबर. पूण दुर्दैवान तशें जावं ना. नाही, गोंयच्या आमी म्हणटा न्ही पळय, तुमकां सरळ सांगता, जेन्ना म्हाका ही म्हायती मेळ्ळी की विद्यापिठान अशें अशें घडटा, फक्त एका डिपार्टमेंटान न्ही बाकीच्याय डिपार्टमेंटान मोठो घुसपागोंदळ चालू आसा. कांय लजेक दिसपा सारक्यो घडणुको थंय घडटात. सगळे हाजेर आमी बरोवना, आमी फक्त एक ल्हानसो पेटारो उक्तो केलो. तातूंत आमकां ह्या डिपार्टमेंटांतली तो कशे तरेन पेपर चोरता, कशे तरेन ह्या चलयेक दिता, तो पेपर बरयता आसतना थंय येवन तो बसता, हे सगळ्यो गजाली कळटकीर आमी तें उक्ताडा हाडलें. एकच बरी गजाल जाली की आमी ताजेर सतत फाटपुरावो केल्ल्यान सरकाराक तुमची कमिटी नेमची पडली. नाजाल्यार कशें जाता, हांवें एक पळयलां की कितें युनिवर्सिटीन घडटा, एक शिक्षणान घडटा, रोखडें सरकाराक तें आपल्याक लागतशें दिसता आनी सरकार एक तर सामको कांडोळो करता किंवा तें कांय ना, व्हडलेशें तातूंत पडून गेलें ना म्हणून ओग्गी रावता. पूण हातूंत भितर एक तरी बरें जालें की सरकारान एक कमिटी अपॉयंट केली. सो हायर एज्युकेशनांतले कांय अधिकारी विद्यापिठाचे पळय जे कितें कारभार चल्ला त्या संदर्भात मातशे सजग संवेदनशील आसात हें तातूंतल्यान एक कळ्ळें. पूण आतां पयलो इमिजिएट एक्ट चीफ मिनिस्टरान करपाक जाय, कारण हातूंत भितर थोडे पॉलिटिकल एंगलूय आसूं शकता न्ही. कारण ना म्हणल्यार जेन्ना वायस चान्सलराचेर आरोप जाता ताजे थोडे पडसाद राज्यपालांचेर पडल्यात. कारण हाजे पयलीं जो पळय एक केरळांतलो पळय राज्यपाल आयिल्लो तो केरळी आशिल्ल्यान वायस चान्सलर केरळी, ताका लागून थंय एक केरळी कनेक्शन सुरू जालां आनी केरळी स्टोरी आमी ताजेर तेंय बरयल्ल्या, द केरळा स्टोरी.
आनी तुमच्या अहवालान केरळा स्टोरीचेर उल्लेख तुमी केल्लो आसा. आमचो जो पळय म्हजो जो पळय आर्टिकल आयिल्लो ताचेर तुमी उल्लेख केल्लो आसा. सो गव्हर्मेंट कदाचित भितरल्यान मातशें कासाबूल जालो आसतलो. एक्शन घेतलो जाल्यार ते राज्यपालांचेर ताका मातशें लागपाना मूं, ताका त्रास जावचो ना मूं, तो नाराज जावचो ना मूं. हो तुमी प्रश्न गव्हर्मेंटाक विचारूंक जाय. न्ही, हांव तुमकां विचारपाक सोदता अशें, तुमी हो अहवाल दितकीर इतले स्ट्रिक्चर्स पास करतकीर, कारण तुमी एक 4-5 म्हयने तातूंत सामकें मुळान वचून काम केलां. अशे तरेचो जेन्ना अहवाल दितात तेन्ना तातूंतल्यान 2 गजाली येतात. एक तुमचे केल्ल्या कामाचें चीज जावपाक जाय, कारण तुमी सामकें प्रामाणीकपणान सिन्सियरली काम केल्लें आसा. आनी दुसरी एक गजाल आसात न्ही की तुमी एक खरे गोंयकार. इतले वर्सां न्याय वेवस्थेन तुमी काम केलां, बरें काम केलां. तुमी सामके न्याय वेवस्थेंतल्या उच्च संस्थेन हायकोर्टान पावल्यात. अशे परिस्थितींत एक गोंयकार म्हणून गोंयच्या युनिवर्सिटीन जें कितें हो घुसपागोंदळ चल्ला तो जाग्यार हाडपा जाय. हें तुमकां एक 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 नागरीक म्हणून तरी तुमकां दिसतलेंच न्ही. अर्थांत जाता रिपोर्ट कशी दवरया आनी चॅरमॅन आसलो. जर तुमी एक सामान्य नागरीक म्हणून जर म्हाका विचारशात हय जाल्यार हें सगळें जें चल्लां तें तुमच्या पेपरान आयिल्लें तें वाचतल्यार कोणाकूय शॉकूच बसचो ना की थोडेशें फ्रस्ट्रेशन येतलें. बरोबर हें कितें काय म्हणून आमच्या गोंयांत हें अशें चलप हें बरोबर न्हय म्हणून. बरोबर सामकें. आनी एकमेव आतां तुमी म्हाका आनी जायत्यो गोश्टी घडटा म्हणजे सांगल्यो. हय सामकें सामकें. तुमी जर म्हजो रिपोर्ट सारको वाचशात आमचो रिपोर्ट हय जाल्यार म्हाका दिसता त्या बाबतीन सुज्ञास अदीक सांगणे न लगे हें ताका लागता. ओ ओ ओ तुमी रिपोर्ट सारको वाचून पळयशात तुमकां कळटलें. ओके. अशें जावूं शकता, कारण आमी कशें आसता वर्तमानपत्र हें सगळें घाईन तयार केल्लो प्रॉडक्ट. सो अशें जावं शकता. पूण तुमी म्हणटात की जें कितें तुमी सोदून काडलां तें हिमनगाचें उदकाचे वयर तरंगपी एक ल्हानशें तोंक, भितर खुबशें लिपलां आनी ताजेरूय चर्चा युनिवर्सिटीन चालू आसा अशें तुमचें म्हणपाचें आहा न्ही तुमकां. युनिवर्सिटीन करूंक जाय. म्हज्या युनिवर्सिटीन एक्झिक्युटीव कावन्सील आनी पळय एकाडेमीक कावन्सील आसतात. फक्त शिक्षण कितें जालें रिपोर्ट घेतलो इतलेंच न्हय, तांणी थंय काम करून वेवस्थीत करूंक जाय. जागे घालपाक जाय. सामकें खरें. कारण अल्टिमेटली हें फुडल्या जनरेशनाची जनरेशनां हातूंतल्यान वतात आनी तांचो फुडार हांगा थारता. सामकें सामकें. म्हणून फक्त तुमी डिग्री पास केली आनी डिग्री दिली म्हणून जायना. त्या डिग्रीचें म्हत्व त्या भुरग्यांक समजूंक जाय, भुरग्यांक ताचो उपयोग जावंक जाय. सामकें खरें. आनी तुमी फक्त हें एग्जामिनेशन सिस्टम न्ही, तुमी तातूंत म्हणलां की मनोहर पर्रीकर स्कूल ऑफ लॉ अँड गव्हर्नन्स जी पळय ही पळय एक वेगळी एक एज्युकेशनल बॉडी थंय तयार केल्या. एक वेगळो विशय घेवन एक नवी संस्था युनिवर्सिटीन तयार केला. ताजो डीन नेमतना सुद्दां वेवस्थीत काळजी घेवना. ताका बाय ह्या विशयाची जाण ना, त्या मनशाक ते डीन म्हणून हाडटात. सो युनिवर्सिटीची सगळी एग्जामिनेशन आनी एडमिनिस्ट्रेशनच न्ही तर विद्यापिठाचे जे पळय एकूण शैक्षणीक पळय जो कितें विचार आहा तोय बी सारको ना, तोय बी गोंधळान भितर चल्ला. अशे तरेचे तातूंतल्यान भायर आयलें. कित्याक हांवें पयलींच सांगलें हांव डिटेल रिपोर्टांक वचूंक शकना कारण आय हॅव सबमिटेड इट बट बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हॅव रिपोर्टेड अँड नॉट डिनायड बाय गव्हर्मेंट सारकें आय सेईंग वॉट एवर आय वॉन्ट टू से. हय. न्ही पूण म्हाका एक नागरीक म्हणून म्हाका तुमचे कडल्यान आनी एक मत जाय. तुमकां उत्तर दिना जाल्यार जाता, कारण तुमी एक हाय पोजिशना वयले व्यक्ती. हांव तुमकां अशे प्रश्न विचारून हांव तुमकां त्रासान घालूंक सोदना. म्हाका त्रास हांव त्रासान पडना. तुमी म्हाका जाय तो प्रश्न विचारा. न्ही केरळा स्टोरी म्हणून जेन्ना हांवें बरयल्लें तातूंत भितर हांवें अशें बरयलें तुमकां सांगता एक पोटतिडकीन बरयल्लो आर्टिकल. आनी तें बरयता आसतना विद्यापिठांतले खुबशे तज्ञ विद्यापिठाचे नजर आशिल्ले कांय निवृत्त प्राध्यापकांचे कडेनय चर्चा करपाची संद म्हाका मेळिल्ली. विद्यापिठान भितर एक्झिक्युटीव कावन्सिलान 3 केरळी लोक अपॉयंट जाता. गव्हर्नर हो निमाणे आतां तो कितें सचोटीन आनी प्रामाणीकपणान कितलो काम करता खबर ना, तो पॉलिटिशियनूच आसता. ताका गोंयचें कितें पडलां कारण केरळींतले जे एक्सपर्ट ना, साद्या ल्हान एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन शिकोवपी कांय लेक्चरांक तो हांगा अपॉयंट करता. जंय हांगा व्हडले प्रॉफेसर आहात वेगवेगळ्या विशयाचे तज्ञ. हे 3 लोकांनी येवन अशे तरेचे अपॉयंटमेंट जावप आनी ताजेर सरकारान ओगी बसप. कारण निमाणें हें पॉलिटिकल क्वेश्चनूय बी गोंय ल्हान विद्यापीठ आमचे कडेन एकमेव आसा. एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचेर कोण बरे लोक येवचे हें गव्हर्मेंटांनी मातशें ठरोवपाक जाय आनी तांणी राज्यपाला कडेन चर्चाय करपाक जाय न्ही. हय. कित्याक एक्झिक्युटीव कावन्सिलान सगळेच गोंयकार आसूं जाय अशें ना. नाच पुणून भायले लोक आसल्यार ताचो फायदो जावं येता. बरोबर. पुणून
म्हाका एक समजना तुमी म्हणटा तशें तुमी तातूंत बरयलां की तीन एक्झिक्युटीव कावन्सील केरळाचे म्हणून हय 3 एक्झिक्युटीव कावन्सील केरळाचे कितें म्हणजे जी विजडम जे आहा ते कितें मोनोपोली ऑफ केरळा एक्झॅक्ट अशें कांय ना न्ही बरोबर बरोबर सगळे कडेन विद्वान लोक आसात बरोबर आनी सगळे कडल्या लोकांच्या विद्वत्तेचो आमी फायदो जरूर घेवंक जाय बरोबर त्या खातीर भायले लोक हाडले तुमी विद्वान पूण एकाच स्टेटींतले न्ही तर वेगळ्या वेगळ्या स्टेटींतल्यान तातूंत भुरग्यांक चड ज्ञान मेळटलें एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली पूण ताजेच बरोबर म्हजे दृश्टीन गोंयचे लोक थंय नेमपान ताका प्राधान्य दिवंक जाय कित्याक गोंयची परिस्थिती कितें आहा हांगा कसली आवश्यकता आहा भुरग्यांची परिस्थिती कशी आहा भुरग्यांक कितें कितें हांगा अवेलेबल करून दिवंक जाय हाजी जाणीव जी गोंयकारांक आसा ती बाकीच्यांक आसूंक शकना शक्य ना सारकें बरोबर तुमी ह्या रिपोर्टान न्ही म्हजो जवळ जवळ निमाणो प्रश्न तुमी ह्या रिपोर्टान परत म्हणलां की गोंयचें जे पळय युनिवर्सिटी आहा ती एकमेव आसा आनी सेंटर फॉर एडवान्स स्टडीज एंड रिसर्च हाजें तें एक म्हत्वाचें केंद्र ताका लागून थंयची पळय शैक्षणीक वेवस्था सुदारपा जाय ती एक वेवस्था आसपा जाय एकाडेमीक वेवस्था बरी जावपा जाय एडमिनिस्ट्रेशन बरें जावपा जाय ताजे पळय ह्या वेगवेगळे कावन्सिल्स आहात तांणी बरें काम करपा जाय सो तुमकां एक कशें दिसता आज जेन्ना 3 म्हयने जाले रिपोर्ट खंय तरी सरकारा कडेन आसा तो रिपोर्टाच्या मुखार- बद्दल हांव कांय म्हणिना हय. पूण हे तुमी आतां रिफर केलें तें शिक्षणाच्या हातून हय आमी ज्या सेंच्युरीन आतां ज्या वातावरणान आसा आज शिक्षण पद्दतीन रिसर्चाक खूब म्हत्व आसा बरोबर ते पयलीं जशें बुकांनी एसे टायप बरयताले ताका आज म्हत्व ना बरोबर आज इवन आर्ट्सान सुद्दां रिसर्चाक खूब म्हत्व आहा बरोबर आनी ती फॅसिलिटी म्हाका गोवा युनिवर्सिटीन ज्या प्रमाणान जाय त्या प्रमाणान आसा अशें दिसना तुम्ही म्हणलं तातूंत की येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलां पूण दिसाची फक्त 6 वरां शिकयतात आनी बाकीच्या वेळार तें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तशें पडून आसता खूब स्कोप आसा जेन्ना प्रायवेट युनिवर्सिटी आनी 5 गोंयांत येतात तेन्ना तर कॉम्पिटिशनाक विद्यापिठान देंवचेंच पडटलें जे पळय कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आसा तांचे कडेन जे टॅलंट आसा जे कितें रिसर्चाची सुविधा आसात ताचो परिपूर्ण वापर करचो पडटलो हें बरोबर सामकें हय आनी तुमी तर ताचो ह्या अहवालान खरें म्हळ्यार तुमकां खरें म्हळ्यार सामकें हांव धन्यवाद दितां निमाणे कडेन की ज्या विस्तृत एक विशिश्ट नदर दवरून गोंयचे फुडाराचो हुस्को प्रगटावन तुमी जो पळय अहवाल तयार केला तो अहवाल सामको फार रिचींग म्हणजे युनिवर्सिटीन ताजो बारीक अभ्यास करपा जाय राज्यपालान तो अभ्यास करून ताजेर तज्ञ समिती नेमपा जाय आमी तो बारीक स्टडी केली म्हणटा ती अर्थान आमकां जे टर्म्स ऑफ रेफरन्स दिल्ले त्या आदाराचेरूच आमी केल्या ताजे भायर आमी वचूंक ना बरोबर गव्हर्मेंटाकूय ताजी जाणीव आसा बरोबर हें दिसून येता ते अर्थान आमकां टर्म्स ऑफ रेफरन्स बरोबर आतां ताजें इम्प्लिमेंटेशन आजुनूय कित्याक जायना हें तुमी सोदून काडपाचें बरोबर हांव निमाणे कडेन तेट म्हणन की विद्यापीठ आमची एकमेव एकसुरें विद्यापीठ आनी जेन्ना इतल्यो सामक्यो घुसपागोंदळ एक चिखलान एक रेब्यान भितर एक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन पडत जाल्यार ती कशी वयर सरतली कारण ती वयर सरना ती आनीक रेब्यान खूब वता कारण नॅक समितीचो अहवाल आयला तातूंतय आमची घसरण दिसती पडटा सो हें वायट म्हाका दिसता ह्या अहवालान जे कितें सुचोवण्यो केल्या ते सरकारान गांभिर्यान घेवपाची गरज आसा सरकारान ताजेर इमिजिएटली तज्ञ लोक एपॉयंट करचे राज्यपाला कडेन वचचे राज्यपालान तर सामकें राज्यपाल गोंयची न्हय पूण गोंयचो एक पिता म्हणून तो जर हांगा आसा तो जर विद्यापिठाचोय प्रमुख म्हणून जर काम पळयता ताजी ताणें इल्लीय घाळ करपाक जायना सरकार जर तो अहवाल दिना कांय कारणाक लागून सरकारची कुचांबणाय जावं येता कसो दिवप राज्यपाला कडेन पूण म्हजे कोतान नवे राज्यपालाक हांव आवाहन करता सरकारा कडेन तो अहवाल मागून घेवचो तज्ञां कडल्यान ताजो अभ्यास करचो इतलेंच न्हय विद्यापीठ सुदारपाक जाय कुलगुरू वायस चान्सलरान रजिस्ट्राचेर स्ट्रिक्चर पास केल्यात तांचे संदर्भात परत अहवाल घेवन तांचेर शिस्तबद्ध कारवाई जातली काय ना हाजो अहवाल करपाक जाय इतलेंच न्हय विद्यापिठाचे एक्झिक्युटीव कावन्सील एकाडेमीक कावन्सील आहा ताजेर जे पळय वांगडे आहात ते करतात कितें तो आपलो अहवाल इंडिपेंडंटली ताजो अभ्यास करतात काय कितें ते मिटींग एटेंड करतात काय कितें त्या संदर्भात ते सरकाराक आपलो वेगळो अहवाल दितात काय कितें आनी ह्या समितीच्या बसकांनी ते रोखठोक आवाज उठयतात काय कितें हें खूब म्हत्वाचें आनी विद्यापीठ जाग्यार घालतले जाल्यार म्हाका दिसता अशे तरेची येवजण अशे तरेचो आवाज उठोवपाची गरज आहा खांडपेकर तुमी म्हणलें तशें गोंयचे पळय शैक्षणीक क्षेत्रांतले लोक आहा प्रोफेसर्स आहात प्रिंसिपल आहात तांणी बी हो अहवाल वाचपाची गरज आहा आनी तांचे कडेन तो ना जाल्यार म्हजे कडेन येवचें हांव तांकां तो दितां तांणी इतल्या खातीर तो वाचचो विद्यापीठ जाग्यार घालपाची वेळ आयल्या खांडपेकर बाब तुमी आमचे कार्यावळीक आयले आनी मुद्दम तुमी ह्या अहवाला संदर्भात
वेगवेगळ्या विशयाची चर्चा करपाक म्हाका अनुमती दिली पूण तुमचे हांव पर्सनली आनी म्हजे वतीन आमच्या गोमंतकाचे वतीन तुमचे उपकार मानता. पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमचे येवकार. सध्या गोंयांत अशे परिस्थिती आसा की गोंय हे जंगल राज्य जाता काय कितें. आज हांव एक स्टॅटिस्टीक काडटलो. फाटल्या 8.5 म्हयन्यांत गोंयांत 20 खून जाल्यात, 15 अटॅम्प्ट टू मर्डर जाल्यात. आनी मेन म्हणटा तें आतां सोशल आमचें सोशल भितर काम